नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमकां येवकार. आज आमी एक म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर चर्चा करपाक हांगा आयल्यात आनी तो म्हणजे आमी सदांच म्हणटात आमचें गोंय, आमचे गोंयकार, आमची गोंयची संस्कृती आनीक सद्याक जे गोंयांत चलता तें जर पळयलें जाल्यार आमचें गोंय खरेंच गोंय उरलां काय कितें अशें म्हणपाची पाळी येता. हाचें कारण म्हणजे आमचो कोस्टल बेल्ट जो एक तेंपार गोंयकाराक वचपा खातीर एक आमचो आनंद घेवपाची एक जागो आशिल्लो, थंय आतां गोंयकाराक पावल घालपाक मेळना अशे तरेची स्थिती जाल्या. थंय परत क्रिमिनल इतले वाडल्यात की आमचे गोंयकार लोक बसून जे सदांच आमी संवस्थकाय पाळटाले म्हणटात ते बसून आतां क्रिमिनल्स जावपाक लागल्यात. आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आमी आयज आमचे कडेन चर्चा करपाक आपयल्यात ते आमचे गोविंद बाब गांवकार. गोविंद येवकार. तुका हांगा आपोवपाचें कारण म्हणजे मेन म्हणजे तूं कोस्टल बेल्टाचो, तूं मडगांव रावू पूण तुजें सगळें भुरगेपण कोस्टल बेल्टाचेर गेलें. आतां बी काणकोण सारकें हातूंत जाका आमी सामक्यो क्रिस्टीन बिचीस म्हणटाले तसल्यो वेळो तुज्यो. आतां तुमी जाल्यार आगोंद म्हणटा एक वडच्यान खारें उदक, एक वडच्यान सावें उदक असो आनी अशें मुखार पळयल्यार सगळो दोंगर अशें म्हाका दिसता. आनी खंयच पळोवपाक मेळचें ना तें हातूंतल्यान आयलें. आनीक तुका याद आसतलें आमी ही चर्चा आज न्ही एक फाटल्या आठवड्याक करपा आशिल्ली, ज्या दिसा आमचे डॅनियल मॅकलॉगलीन एका आमचे काणकोणचे भुरगो विकट भगत हाणें खून करून तो दोशीत थरलो. त्या दिसा आमी हें करपाक सोदताले की आमचे कोस्टल बेल्टांतले जे ह्या वेव्हार आसात ते पयलीं भशेन चलतात काय कितें काय तातूंत बदल जाला. आनी कित्याक थोड्या कारणाक लागून ती चर्चा त्या जावंक ना म्हजी आनी तुजी. पूण ताजे फाटल्यानूय बी मागीर आनी एक 2-3 इन्स्टंट अशें जाले की आमचे मांद्र्या बरोबर एकलो दिल्लीचो येता, एक सुण्याक लागून झगडी येतात, तो तिका धमकी दिता, बरें बडयिल्ले जाल्यार बसून मागीर तो गाडी घालता आनी चिड्डून मारता. सो हो जर पळयलो जाल्यार आमचे गोंयचे कल्चर, गोंयचे इथोज सारके आसात काय कितें काय तातूंत भितर सामके आमचे स्पेशली तुजे हे कोस्टल बेल्ट गोंयच्या हाता भायर घाल्यात. तुका कितें दिसता? फर्स्ट ऑफ ऑल थँक यू फॉर टेकिंग आउट दीस बर्निंग इशू. हो एक गोंयचो एक ज्वलंत इशू. कित्याक जालां ताजे कडेन चडशे कोण लक्षय दिना. एक्झॅक्टली वॉट हॅज हॅपन्ड इज गेल्या त्या 40-50 वर्सांक इंडियेची आनी ताजे बरोबर गोंयची आर्थीक भरभराट जाली. लोकांच्या हातांत पयशे आयले. वायट कांय ना, बरी खबर. पूण एट द सेम टायम त्या पयशा बरोबर जी जबाबदारी येता भुरग्यांक एक आमी जी जबाबदारीची जाणीव करून दिवपाची एक आवय बापायली जी ड्युटी आसता म्हाका दिसता थंय आमी खंय तरी कमी पडल्यात. ओके. दुसरें की गोंय आतां इंडियेचो एक ट्युरिस्ट हॉटस्पॉट आसा. ताका लागून सगळ्यांनी नजरो हांगा आसात आनी मेन म्हणल्यार जमनीचेर जो राज्य करता तो धंद्याचेर राज्य करता. आनी तातूंत अनफॉर्च्युनेटली कांय पाड पडिल्ले राजकारणाचो हात आसा. तांकां जमनी विकपा जाय आनी तो पयसो दुबय नाल्यार स्विझर्लंडात दवरपा जाय. दीस इज हॅपनिंग. ओके. पूण आतां त्याच बरोबर अशें जालां की ही जी आर्थीक सुबत्ता आयली ताजे बरोबर हांव सगळ्याच उलयतां, गोंयच्याच उलयना, ऑल ओवर इंडिया. बिकॉज हे दिल्लीचे ट्युरिस्ट स्पेशली ते येवन ते उन्मत्त जाल्यात. तांकां दिसता दिल्ली आमगेली सरकार आसा, आमगेली हो आसा, आमगेलो तो आसा आनी वी कॅन डू नॉनसेन्स इन गोवा. दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम मागदालीन बाय एक्सिडेंट करून मारून उडयली. देर आर लॉट ऑफ केसीस. रशियनूय थोडे हे आसात. सो ताजें कारण म्हाका अशें दिसता की आमी गोंयकार मातशे विस्कळिल्ले आसात. पयलीं पासून तुमी पळयतात गोंयांत मातसो जातीभेद चड आसा. कितें मागीर आफ्टर इंडिपेंडन्स थंय एज्युकेशन वाडलें गोंयांत. एवरीबडी गॉट एज्युकेशन. लोक भायर वचपाक लागले विदीन इंडिया एंड अब्रॉड. एंड इकॉनॉमीक स्टेबिलिटीचो तो एक मेन भाग आसा. ऑफकोर्स मायनींग आनी आतां ट्युरिजम आसाच. बट एट द सेम टायम म्हाका दिसता आमी सर्टन सॅक्ट्स ऑफ सोसायटी they were not able to cope up with the development. Financial development जेन्ना आयलो न्ही there are certain disciplines you have to imbibe in yourself. तुका बी आनी भुरग्यांकूय बी. आज तुमी पळयात आज कितें जायत गेलां सोसायटींतली जी आमी म्हणटाली पयलीं एकूच घरांत आमी पयलीं आजो आज्याले भाव बापूय आनी भुरगे रावतालीं. आतां ती न्युक्लियर फॅमिली जाल्या. कितें आनी आतांच्या सुनाक चल्याक म्हणपाक वायट दिसना डू यू हॅव अ डॅडवूड म्हणून जाणा म्हण तूं जाणटेली घरां कोण आसा. आय मीन दीस इज नॉनसेन्स. आनी द व्हेरी फॅक्ट दॅट आमकां दिसता की जाणटेले आसा म्हळ्यार आमकां कोण आदार आसा. एक्झॅक्टली.
आय मीन ती काळाची गरज हांव ना म्हणना. ओल्ड होम्स गोंयांत येवप म्हळ्यार इट्स अ सायन ऑफ अ सीक सोसायटी. आतां थोड्याक ते आय डोंट नो हाव यू टेक इट. थोड्याक ते आपल्याकडे प्रेस्टीज इश्यूज आय डोंट नो वॉट इज द प्रेस्टीज इश्यू. बट घराक एक जाणटो मनीस आसप आनी ताणें नातां खेळप, नातांची डेव्हलपमेंट बरी जाता कितें. आनी दे हॅव अ सॉर्ट ऑफ अ इमोशनल बॅकअप. बापूय तापलो जाल्यार कोणा बरोबर धांवता पयलीं भुरग्यां आज्या बरें धांवता. यू गेट माय पॉयंट. सो ताची मेंटल ग्रोथ, इमोशनल इंटेलिजन्स बरें जाता. सो अनफॉर्च्युनेटली दॅट इज नॉट टेकन केअर. ना पण तूं जर हो जर मुद्दो म्हणटा जाल्यार आमी स्पेशल विकट भगत होच इश्यू घेवया सद्याक. विकट भगत म्हणटा पाळोळेच्या आमचे भगत वाड्या गेलो. एक भगत वाड्या गेलो. एक बऱ्या घरांतलो भुरगो. विकट भगत बरे घराण्याचो भुरगो. जर सगळो फाटलो आवय बिवय जर पळयली जाल्यार शी इज अ टिचर. हय, टिचर बरी हें करपी. आनी थंय अशें हें जाता. सो आनी तेय बी सामको भुरगेपणाक. म्हणजे जर आतां जर रिकॉर्ड जर पळयलो जाल्यार इवन ही वॉज अ मायनर दॅट टायम ही वॉज इनवॉल्व इन सच पेटी थिंग्स ऑफ आमचे थेफ्ट्स आनी कितें तातूंत इनवॉल्व. ओके, विकट भगत जालोच. 20 वर्सां पयलीं आनी एक केस जाल्ली, रोहन धुंगट. बट ह्या दोनी केसीक खुबश्यो सिमिलरिटी आसात. एंड आय थिंक वन ऑफ द बीग इश्यू ही रोहन धुंगट म्हणटा बी एक बरें भुरगो. आवय बापूय दोगूय दोतोर. आतां कितें जालें, ह्यो दोनी केसी आमी एक केस स्टडी म्हणून घेवया. ओके, आतां हातूंत कितें जालां, दोगूय जाण शिकिल्ली. तागेलो बापूय म्हणून बेगीन भायर पडलो अशें दिसता म्हाका. आय डोंट नो फर्स्ट आसा न्ही. ओके, आतां कितें जाता, आतां हातूंत 2 केसी आसा. आतां हांवें तुका सांगिल्लें त्या प्रमाणे फॅमिलीज न्युक्लियर जाल्यात. आवय बापूय एक नाल्यार 2 भुरगीं म्हणटकीर तांची लाड मातशी चड जाता. लाड चड जातकीर ते मातशी जर तांचो इगो जर वाडत गेलो न्ही, दॅट समहाव फादर ऑर मदर हॅज टू बी कंट्रोलिंग देम. बाबा हें अशें न्ही, हें अशें आसा. बट आतां जालें कितें, पापाकी परी आनी म्हाका लाडला. यू गेट माय पॉयंट. सो ताका लागून तांकां त्याच वेळाचेर कोणी देख दिनात आनी प्रॉबेबली तांकां डिफेंडूय करतात. यू गेट माय पॉयंट. सो ताका लागून दीस केसीस हॅपन. आनी तातूंत भितर आनी एक सिमिलरिटी आसा. दोगूय जाणांक ड्रग्साचें व्यसन आसा. हो एक तातूंतले भितर एक कॉमन लिंक. हाकाय बी म्हणजे आमचो रोहन धुंगट ताजे कडेन स्वता हांव उलयलां आनी ताणें स्वता मान्य केला. ताका लागून हांव सांगता तुका इट कॅन बी ऑथेंटीक. तो म्हणटा की आमी ल्हान आसतना शिकता आसतना समाव वी केम इन कॉन्टेक्ट विथ दीस ड्रग्स एंड ऑल दॅट. आनी ताचे फाटल्यान मागीर पयशे पडटाले. ताका लागून हें सगळें जालें. एक दुसरें ह्या वटच्यान होय पाळोळ्या सारकें हातूंत भितर ल्हानपणाक साकून ड्रग्सा कडेन हें घालो. ड्रग्सांतल्यानूच तो त्या आमचे फॉरेनर्सा कडेन एकठांय जालो. थंयच्यान तांचे हें वाडलें. तातूंतल्यान हें सगळें जालें. सो बेजिकली वॉट अ ड्रग्स म्हणटा तूं आतां तुका तूं आगोंदा तुजें हें जालां. तुका खबर आसा ते ड्रग्स म्हळ्यार एकाच तुका खबर आसलें, गोंयकाराक कळना तें. पूण अशें तरेन चलता की भायर आमी कशें हे उजवाती पुडी विकता पळय तशें तुजे हांगा पाळोळ्या आगोंदा मागीर गोवाक तर विचारूंक नाका. सो हेडक्वॉर्टर्स. हय. सो अशें कडेन म्हणल्यार अशें पुडयो विकतात तशें ड्रग्स विकतात. हाका लागून आमचें मेन म्हणजे ड्रग्स कल्चराक लागून गोंयचें कल्चर हाल्ला काय म्हणून. डेफिनेटली हाल्ला. बिकॉज आय मीन आतां कसलो गोवोरमेंटा अगेन्स्ट कसलो स्टेटमेंट करपाक भंय दिसता ऑन एअर कितें कन्सिडरींग द रामा काणकोणकर इश्यू. बट आय थिंक गोवोरमेंटाचे थोडे कोणी तांकां सपोर्ट करता जावी जाल्यार आय थिंक यू हाज्या पयलीं एक अशें आतां तातूंत भितर मे बी इट कॅन बी अ एक्झॅजरेटीव स्टेटमेंट किंवा आशिल्लो की स्पेशली नॉर्थ गोवा सत्ताधारी गटांतलो मंत्री म्हणजे सत्ताधारी गट तो जेन्ना ह्यो रेव पार्टीज आनी हे चलता थंय पुलिसांनी येवचें न्ही म्हणून तो स्वता येवन थंय बसतालो म्हणून. हय, ताका एस्कोबार म्हणटात न्ही. स्वता येवन बसतालो. नांव घेवपाची गरज ना. सो पीपल नो. सो इट इज ऑब्वियस की ना. बट एट द सेम टायम जेन्ना आतां इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर इतली जालां की भुरग्यांक मोबायल आसा, कॉन्टॅक्ट आसा, सगळें आसा, एप्स आसात. सो दे नो वॉट इज हॅपनिंग अरावंड. पूण एट द सेम टायम आय थिंक आवय बापायली जबाबदारी चड वाडल्या. ओके. गव्हर्मेंट इज इनइफेक्टीव. ते ही पार्टी येवं की ती पार्टी येवं. ना हे तुजे घरांतले म्हणजे गोंयकार पेड्ड्यार जावप ना. गोंयचे भुरगे वायट मार्गाक लागप ना. हे पुरते हे मेन म्हणटा ते भायल्यान साकून येवन हांगाची दादागिरी चल्ल्या ती 2 इश्यू तुका सामके एक आसा. एक आमचे हरमला सगळे हाजो
सगळो वेळ त्या आणि शेकवाल्यान कॅप्चर करून थंय वतात ताका ते हाजे आमचे ताका हायलो तांकां कुशीन उडयलो म्हण झगडी करून ताका मान उडयलो तो गोंयकार मेलो गोंयकार मारपी भायले वेळ गोंयची गोंयकारा खातीर आशिल्ली कॅप्चर कर तिसरो तातूंत भितर आनी एक हे आसा म्हणटा ते शेक अलॉट जाल्लो एकल्याक दिसले दुसऱ्याक आतां ही परची मांद्रेची केस तो येवन थंय तो रावता 1 वर्स थंय रावता 1 वर्स रावूनय तो गोंयकार जायना आजून म्हाका चड आसा दिसता 1 वर्स जर त्या एरियेक रावला आतां त्या एरियेचें जें कल्चर आसा तें ताका समजपाक जाय आशिल्लें की बाबा हे जावपा हे सादें म्हणजे सुण्याक हाडनाका हाजेर जर इश्यू जावन इतले सामकें मारपाचें हाजेर पावता आमी गोंयकार कितले आसले चडांत चड थापटायतलो तुका मारचें नाशिल्लें जिते मारपाचें हे गोंयाक ट्रेंड नाशिल्लो आतां एक कित्याक अशें काय म्हणटा सी देर आर 2 थिंग्स गव्हर्मेंटाची प्रशासनाचेर पकड ना इट इज ऑब्वियस कित्याक ज्या मनशाक जो शेक अलॉट जाला तो ताणें दुसऱ्याक चलोवपाक दिलोच कसो एक आनी जेन्ना कळ्ळें दुसऱ्याक दिलो म्हणून तेन्ना गव्हर्मेंटान ताचेर कितें केलां मागीर केलें पूण बैल गेला आनी जोपाक गेला पूण तशें ती खबर आतां कितें करतलो गव्हर्मेंटाचेर आनी दिल्लीवाल्याक तरी आय थिंक देर इज अ stern message should be given की stay within your limits otherwise things are not good हांगा आमच्या सांकवाळाचो उदाहरण दिवपाक गेल्यार तूं रामा काणकोणकार इश्यू म्हणटा त्याच इश्यूक आतां तुवें उल्लेख केला ताका धरून हें करता की एक मायग्रंट म्हणजे गोंयांक आसता गोंयांक सेटल जाल्यार गोंयांक काम करता पूण तो मायग्रंट तो येता ताका तो म्हणटा आपल्याक आमचे सांकवाळ पंचायतीन कोयर एकठांय करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला ऑन पेपर कॉन्ट्रॅक्ट ताका ना कॉन्ट्रॅक्ट ताच्या मेवण्याक आसा काम हो करता ते काम करता तें सारकें जाता काय ना असो तांचो आरोप जे पण तुळशीदास नायक म्हणटा आरोप ते सारकें जायना तो म्हणटा जे डंपांतल्यान कोयर काडपाचो त्या डंपाक हो हाडून कोयर घालता दुसऱ्याचो मागीर तांगे जो हो आसा पळय MRF जागो आसा तातूंत भितर थंयच्यान काडून लिफ्ट करून व्हरपाचो हो तातूंत हाडून घालता आनी ते आपण एक ताका विचारले जाल्यार आपल्याक लोकल MLA आतोनवाज हाजे मुखार धक्काबुक्की केली म्हणटा आपणे केस केली केस NC केस रजिस्टर जाली एक ताज्या फाटल्यान पयर तो आयलो कोण तो आनीक ताणें थंय हें केलें की आपल्याक 2 म्हयन्याचे पयशे दिवपाचे म्हणजे 1 म्हयन्याक 15 लाख घेता तो पयर एकठांय करपाक म्हाका दिसता आनीक प्रायवेटाक दिल्यार वेल्यान हाका पयशे मेळपाक शकता आशिल्ले पंचायतीक म्हळ्यार हो काडून व्हरात तुमी आनी तुमी हें करा म्हणल्यार हो कोयर काडपाक 15 लाख घेता आपल्याक 15 30 लाख मेळूंक ना म्हणून तो येवन झगडी करता आनी तो म्हणटा ते आमचे कोण तो ते तांगेलो आर्ग्युमेंट आहा की हे दोग जाण तुळशीदास नायक आनी हे तुमची पेमेंट आडोवन दवरतात सो तो सांगता का तुमी जमीन मे गाड डुंगा म्हणटा ताका आनी तोय बी थंय एक पुलीस सब इन्स्पेक्टर आसतना मुखार आसतना तो म्हणटा दुसरे वटच्यान रामा काणकोणकार तोच उल्लेख घेवन मुख्यमंत्र्याक म्हणटा तो मुख्यमंत्र्याक म्हणला म्हणून तो एखादी हें जावपाक शकता की ते म्हणजे ताजी ग्रेवनेस मातशें आनीक वाडपाक शकता हें जरी खरें असलें तर दोनूय हे एक सारकें बाय जर हे पळयलें बाय वर्ड्स पळयले जाल्यार एक सारके गुन्यांव एक वटच्यान गोंयकार आसा सामको मूळ गोंयकार ताका 351 351 म्हळ्यार 7 वर्सां भितर उरपाचो मिनिमम हय मिनिमम न्ही मॅक्झिमम 7 इयर्स भितर उरपाचो त्या कलम लायतात हांगा अजून ही हाजी दखल बसून घेनात सो आमचें गव्हर्मेंट इज प्रो मायग्रंट्स आनीक एंटी गोवन्स अशें दिसता तुका हय डेफिनेटली कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वोट बँक्स इन दीस स्टेट पॉकेट आसात ताजी आनी ते MLA आसा न्ही ते डायरेक्ट म्हणनात पूण तांच्या बॉडी लँग्वेजींतल्यान कळटा ते म्हणना पोगे रावतात ना मागीर फोन करता आसतले तशें म्हणटा तांची बॉडी लँग्वेज सिंपल तूं गोंयकार मरे तूं म्हाका वोट मारनाका फॉर हे म्हणटा सपोर्टींग मायग्रंट्स हय ते कोणी जर गोंयकाराचे आयल्या ते फकत ओगी रावतात तेच म्हणटा आनी बाकीच्या इवन इलेक्शन आसूं तांचे एक बॉडी लँग्वेज तूं गोंयकार तुमची वोटां आमकां गरज ना आमची वोट आसात थंय
आतां हांव नांव घेना कोणालें काल मोतीडोंगरार एक आमगेलो सभागी कळ्ळें बरें सो इट गोज हँड इन हँड मायग्रंट्स आतां मायग्रंट्स आय थिंक दे आर ऑलरेडी 25% रायट इफ आय एम नॉट रॉंग कमीत कमी 15-20% आसा एक्झॅक्टली आणि ही सगळी एक गट्टा मते एक गट्टा म्हळ्यार ते आनी विचार करना उसको मारणे काय ना उसको मारणे काय ताका लागून हांव हें विचारता की तूं कालचोच इश्यू आमचो मोतीनगराचेर तो इश्यू असो आसा की आतां एक कालय हांवें एक मुद्दो मांडिल्लो की थंयचे लोक आतां इलिगली आसूं कितेंय आसूं निमाणे कडेन ते मनीस तांकां अशें करून सामकें एकदम भायर उडोवप हेंय सारकें न्ही पूण तांचें रिहॅबिलिटेशन करतले सारकें तांचें करपाक जाय इवन थंय बसून जर करतले जाल्यार तांकां एक सारकें बरें आतां तूं वचून पळयलां आसतलें तूं पयलीं तेन्ना क्रिकेट खेळटालो तेन्ना मोतीनगराचेर कशें मेकळे मुद्दो आशिल्ले आनी आतां पळयल्यार ते मोतीनगराचेर पावल घालपाक मेळटा काय ना पयलीं लोक मडगांवकार सामके वरान घर मोतीनगराचेर बांदताले बरोबर आतां ते लायनीक जेन्ना वोटींग करतात न्ही तेन्ना ते 15 मायग्रंट्स आनी मागीर 2 जाणां आमकां सामके भाटकार लायनीक रावतात तेन्ना आमचे सारके कोणें जर पळयलें न्ही ताचे मान तकली लजेन सकयल वता सामकें अशी परिस्थिती आसा आतां ते हे गोंयकार हे व्हडले ते ल्हान हो प्रश्न न्ही आमची इतली प्रेस्टीन जागो आसा जाचो काल हांवें हें केल्लो की रिक्रिएशनल कामा खातीर तो वापरपाक शक्य आसा आनी हांकां विस्थापीत करप अशें म्हणना पण तांकां थंयच दवरप तशेंच दवरप आनी आमी तुमकां हें करता म्हणटा कितें अभय दिता हातूंक लॉजीक कितें दिसता तुका सी एक कोणालें घर आशिल्लें मोडून हय ताका विस्थापीत करप आय एम अगेन्स्ट दॅट हय पूण ती पाळी त्या वेळार म्हणून येवपाक कोणें स्टार्ट केलें आतां नाव विसे 1985 1985तल्यान आमगेलो मनीस कितें करतालो यू गॅट माय पॉयंट आनी मागीर लोकांली भावना भडकावपाक अशें जावप ना आय डोंट थिंक सो ओके ती कोमुदाची जागा बरोबर ती तेन्नाच्यान आतां रेग्युलरायज कित्याक जावना आय डोंट नो इनसायड फॅक्ट भितरली खबरी म्हाका खबर ना काल दिगंबर कामत हाणें जो स्टेटमेंट तातूंत म्हणटा की दॅट इज बीन नोटिफायड स्लम एरिया ओके बट नोटिफायड स्लम एरिया केन्ना आसपाक शकता जेन्ना तूं गव्हर्मेंट लँडाचेर जर कितेंय एनक्रोचमेंट जालो आनी जालो जाल्यार इट कॅन बी नोटिफायड सी तुज्या आतां तुजे आगोंद तुगेले भाट आहा थंय हांवें एक हाडून एक 15 हे घाल्यो कितें खोपी घाल्यो आनीक तुगे कोणाक तरी हाका धरलो रमेश तवडकार धरलो अशें धरया आनी ती नोटिफाय करना जावपाक शकता ना जावपाक शकना सेम केस हांगा न्ही कित्याक जरी ती कोमुल्दाद आसली जाल्यार दिस इज अ सेपरेट एंटिटी ताजे जमनीचेर तूं येवन हें करता कितें एनक्रोच करता ताणी तो केस घालता कोर्टाक तो हें करता ताजेर ती हें हातूक करता आनी हांगा तूं ही नोटिफाय म्हणपाकच शकता सो दीस इज इलिगल न्ही 100% इलिगल कित्याक 2027 चड पयस काय ना हय आनी 2 वर्सां उरल्या सो ती लोकांक मातशें ताताळून दवरपाक जाय तो वेळ परत आय मीन सिन्स ही सेड 1985 आपूण आयला सो ही आतां 40 वर्सां कितें जालें सो समबडी हॅज टू आस्क हिम आनी हाजे मुखार आतां ताजो प्लस तातूंत भितर आनी तो जेन्ना 40 वर्सां 45 वर्सां पयलीं जो आशिल्लो थंय जे कोण रावताले थंयचे म्हाका दिसता आतां 1-2 जाण सुद्दां नासतले ताणी दुसरे कडेन घरां बांदून ऑलरेडी हें केलें आनी ही आपल्याली घरां आहात एक तर भाड्यान दिल्या काय विकल्यात बरोबर सो जागो तुजो न्ही तुवें बांदला ते विकून तूं आतां पयशे घेता किंवा भाड्या दिवन पयशे घेता आनी सांगता ना आपूण हांगा आपल्याक विस्थापीत करपाक जायनाच हें खरें आनी एक दुसरें कालूय हांवें मांडला आनी ताका लागून म्हजेर एक वायट कॉमेंटूय आयल्यात की हांव मायग्रंट्साक सपोर्ट करता म्हणून हातूंत भितर आमच्या युट्यूबाच्या हाजेर मोतीनगर जर हाल्लो जाल्यार अर्दे मडगांव हालतले हेंय लक्षात दवरपाक जाय कारण सगळे आमकां जो वर्क फोर्स मेळटा तो सगळो मोतीनगरा वयल्यान हाजो मोतीनगर थंय उरपाक मोतीनगरांत झोपडपट्टी उरपाक जाय अशें न्ही तांकां बाकी कडेनूय तें हें करपाक शक्य आसा सो हें जर पळयलें जाल्यार म्हाका सांग की आतां तुका हें सगळें आमी चर्चा करूं नाका काय ना हाजे उपाय कितें जावपाक जाय हाजेर उपाय आय वील टेल यू वन थिंग ह्यो ज्यो झोपडपट्टी पळय आसा न्ही त्या हांव तांकां पॉलिटिकल दादा म्हणटा त्यो पॉलिटिकल दादांक सॉल्व जाल्यो नाकात कित्याक नाकात तांकां कॉन्स्टंट भंय दिवपाचो आपूण ना हें तुका फाल्यां म्हणून सो दॅट इज अनदर पार्ट ऑफ इट सो शाणी गोंयकारांनी सेम केलें हातूंक आमच्या मोतीनगराचेर जेन्ना दिगंबर कामत बीजेपीक आशिल्लो तेन्ना ते झोपडपट्टेक वचून थंय आमचे मनोहर पर्रीकार जाका आमी सगळो सेवियर ऑफ गोवा आनी कितें म्हणटा तो थंय वचून ताका हांव स्वता हें आहा
विटनेस आहा आनी म्हजे कडेन ती जाय जाल्यार न्यूजय हांवें केल्ली ती आसा अजुनूय तेन्नाची म्हाका एक संवय आहा म्हजी न्यूज आहा ते कटींग करून म्हज्या बुकाचेर लावन दवरपाचें तातूंत थंय हो आमचो कोण तो मनोहर पर्रीकर म्हणटा हमने इधर जो बिरयानी खाई थी उसको हमको अभी तक याद है म्हणटा आनी अशें तांकां पॅम्पर करता बिकॉज ऑफ इलेक्शनाचे ते आनी मागीर जेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेसीक वता तेन्ना कोण तरी एक हायकोर्टाचे केस आसा म्हणून थंय हें करता की आमी ती झोपडपट्टी मोडटले हें करता आमचे एफिडेवीट दिता हातूंत भितर हांगा एक सामको अगरवाल म्हणटा तो सामको सपोज टू बी सामको कडक अधिकारी एन डी अगरवाल ताका हांगा मडगांवचो म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर म्हणून हें करता त्या वटच्यान आमची कोमदाद जी बॉडी आहा ती तांकां नोटीस काडटा आनी हें करता हेवोक सगलो म्हळ्यार आतां कितें आनी एक घर मोडून सोडटात वयले दाखोवपाक पळय तुमी ताजे बरोबर आशिल्ले जाय तुमकां हें दाखयता ताजे फाटल्यान एकलो BJPचोच मुखार येता कोर्टाक परत केस घालता ते स्टेप हें करता तांकां भितर अशें म्हणटात की पर्रीकराचो कोण तरी मनीस ह्या दुसरी कोण जे झोपडपट्टी वाचोवपाक सोदता ताका सपोर्ट करता आनी हें सगळें जाता की आतां परत दिगंबर परत BJPक वता आनीक आतां हें करता की नाही जब तक कोण दिगंबर कामत है कोई हात नाही लागता आनी कुशीन आनी एक मिनिस्टर आसा BJPचो सो हें कितें आतां जे मडगांवकार BJPक सपोर्ट करपी आहा ते कोण ते घाटयाची हे क्रिमिनल्साची वस्ती म्हणटाले तांकां आतां ही वस्ती बरी कित्याक दिसपाक लागला म्हणून जस्ट एज आय सेड दिस इज तांगेलें पॉलिटिकल कंपल्शन तें गोंयकारांक आय मीन मडगांवकारांक खबर आसा तेवट्यान एक आझाद नगरी तो एक पॉलिटिकल दादा आसा ह्या मोतीडोंगरार एक पॉलिटिकल दादा तो दादा पॉलिटिकल थंय उरला काय आनी दुसरे दादा आले ते तो आनी एक डिफरंट इशू बट पॉलिटिकल दादा आसा पूण पयलींच पॉलिटिकल दादा म्हळ्यार जे बॉम्बे बी अंडरवर्ल्डा भितर एका भाईक ओडून दुसरो भाई तयार जाता पळय तशें करून हांगा ऑलरेडी दुसरो भाई तयार जाल्लो आसा ना बट सी गोंयकारांनी आतां विचार करपाचें आसा ही आमी कितली वेळ म्हळ्यार फटोवन घेतले एक कितें आतां सोशल जें इंजिनियरींग जें जाता दॅट इज ऑल फॉर रॉंग रिजन्स यू गेट माय पॉयंट आतां गोंयकारांनी आतां आपणाली जमनी विकल्या सो थोड्याक ते इकॉनॉमीक कंपल्शन आसतलें वी कॅनॉट से तुमी गाडयां विकनाका हांवें जर तुमगे जमीन विकनाका दवरल्यार कोण येता ग्रॅब करता आनी व्हरता बरोबर आनीक आहा म्हळ्यार म्हाका खबरूच ना हांव मुगे सामकी बाउंड्री घालून दवरता सारकी आनी हांव थंय त्या जमनी कडेन पावना आनी कोण ते सगळे म्हगे कंपाउंड मोडून सगळी जमीन तिसऱ्याकच विकून मेकळोय जाता आय डोंट नो ती सुलेमानला केजी चलतात आमी आयकतात आय मीन विदाउट प्रॉपर डॉक्युमेंट करून कशें विकतात इन्क्लुडींग 1 and 14 तुजें नांव येता आय डोंट नो दॅट मिन्स ह्या स्टेटींग भ्रश्टाचार ह्या लेवलीचेर पावला तूं आमचे सुलेमानाचे घेता आमचे नेसायचे हे घे अजून ते हांकां सेटल करना आसतना आमचे कोण मुनकाराक सेटल करना आसतना वयलो जागो भाटकारांक विकलो काबाजान ताका लागून ते सो कॉल्ड म्हणटा ते आय डो नॉट नो ताका लागून हाडला काय ना आतां एक पुतळो हाडटात थंय वाट करपाक लागून असो एलिगेशन तर जाता ऑन द हे हांगा म्हणजे रस्तो ना आनी जमीन विकली ओके एक्सेस ना प्लॉटार वचपाक पूण जमीन विकली आनी हे जाले सेलडीड जावन मेकळे जाले ओके सो आतां कोण सेलडीड करपी आनी जाणी हे केलें तो खंयच्या रस्त्यान वचून ती जमीन पळयली रस्तो करपा खातीर पुतळो बसयला थंय असो एलिगेशन जाता ओके आतां ताका लागून बसयला काय खरें शिवाजी महाराजाच्या प्रेमान बसयला तो कोण बसयलो ताका हे आसतलें पूण मेन हे ते प्लॉटा कडेन वचपाक रस्तो ना आनी त्या प्लॉटाचेर सेलडीड जाता एक्सेस नासतना सेलडीड जाता कशें आनी तो कोण केला तडे ताका व्हेलो कसो हेलिकॉप्टरान व्हेलो काय कित्याक व्हेलो आय मीन इट इज ही पयलींची मिली भगत आपूण तुका विकता आनी ताणें ताका आयडिया दिली आसतली तूं अशी कर सो यू विल हॅव एक्सेस ना हांव तशें म्हणना पूण निमाणे कडेन तूं म्हणटा तशें आतां आमी हे जेन्ना थांबोवपाक कडेन पावला तेन्ना एक तूं म्हणटा तशें इकॉनॉमिक्स जेन्ना म्हाका जर पयशे मेळटात चड किंवा म्हाका जर भंय दिसता म्हगेली जमीन कोण तरी वतलो म्हणून सो म्हजो एकच हें आसता की विकून कितें मेळटा तें मेळना ना जाल्यार मागीर कशें जाता जाणा हांगा आनी एक हें आहा 2 जाणां मनशाची केस तुजी जमीन आहा तिसऱ्याक तुका हें करपाक लायता आनी तूं केस घालता म्हजेर आनी मागीर तिसरोच एकलो येता म्हजे कडेन एकदां सांगता पळय तुजे केस आहा तुका अमक्याक मेळटना तूं आपल्याक ही जमीन अमक्याक वीक तूं आनी तुका काय पडलें ना तें बाकी सगळें आपूण पळयता
अशे तरेन चल्ला हातूंत भितर गव्हर्मेंटाचेच लोक आसात हय आय नो द स्टोरी म्हाका खबर आसा सगळें. सो हे जर अशें जर आसा जाल्यार निमाणपणान हाजेर हे सगळे हाजेर सोशल आमचे फॅब्रीक आतां हे जाला विस्कळपाक लागला. पयशा मुखार आमकां बाकीचे गोंयकारपण कांयच दिसना ना बरी खबर. हे मान्य करपाक हय जाय. हें मान्य करता. सो हाजेर आमी आतां निमाणपणान तूं गोंयकार हांव गोंयकार आमकां दिसता आमचें गोंय उरपाक जाय म्हणून हें उरपाक आमी स्वता आमी कितें करपाचें. आमी अशें करपाचें की जे पळय आमची जागी आसा अबावट प्रॉपर्टी आय टेल यू ती कॉन्स्टंटली आठवड्यांतल्यान वचून टॉच उरपा जाय तुजो नाल्यार तुगेलो थंय कोणी तरी आसपा जाय मनीस कितें तरी जाता नाल्यार यू स्टार्ट एग्रीकल्चर कित्याक दुसरी स्टार्ट करता. वी आर डन विथ अवर प्रॉपर्टी सो आय कॅन टेल यू कळ्ळें न्ही. मागीर दॅट्स इट. आनी तुगेले भुरग्यांक येन्ना सांगपाचें भायर बीर खंय वचप ना गोंयांतच रावपाचो. नाल्यार आमी सगळे गोंयकार वतात आनी तो वॅक्यूम फील करपाक दुसरे लोक येतात. आनीक आय थिंक इफ दीस गोज ऑन फॉर लॉंग टायम वी वील लूज अवर आयडेंटिटी आनी मागीर बोवाळ मारो करतना मागीर. ओके सो हाजेरूच आमी ही हांगा चर्चा थांबयता. त्या चर्चेंतल्यान तुमी एखादें म्हणटले कितें तुमी लास्ट दिले काय म्हण टेक अवे कितें टेक अवे हो की आतां गोंयकारांनी गोंय सांबाळपाक आमचो कोण मंत्री सांबाळटले कोण आमदार सांबाळटले कोण पंच सांबाळटले हाजेर विश्वास करनासतना आतां आमी गोंय सांबाळपाक जाय ह्या हाजेर आमी विचार करपाक जाय. ताजे खातीर आमी कितें करप शक्य आसा ताजेर आतां विचार करपाक जाय. आनीक फकत चर्चा करनासतना हें कशें जातलें हाजेर लक्ष दिवपाक जाय. इतलेंच म्हणटा आनी आमी चर्चा लागल्यात. देव बरें करूं. आनीक आमचे सगळे जे पळयतात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.